म्हापशांत हे वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्लो उदकाचो पॅकेजिंग युनिट अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सील केला. बोडगेश्वराचे जात्रेक तपासणी केल्ली तेन्ना अधिकाऱ्यांक योग्य परवानो नाशिल्ल्यो ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो सापडिल्ल्यो. सगळ्या स्टॉल धन्यांक ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो थंयच्या युनिटांतल्यान पुरवण केल्ल्यो खंय. देखून मंगळारा रातीं अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून उदकाचो पॅकेजिंग युनिट सील केलो. बोडगेश्वर जात्रेन त्या जाग्यार आमी जेन्ना सेकंड डे येवन म्युन्सिपालिटीचो हेल्प घेवन स्टॉल्स काडटले त्या वेळार आमकां हो सप्लायर मेवलो आनी सप्लायराची जेन्ना आमी बॉटल्स चॅक केली तेन्ना आमकां अशें दिसलें की कितें तरी हातूंत सारकें ना म्हणून, कित्याक लेबल जे आसलेले ते नॉन कंप्लायंट आसलेले आनी जेन्ना आमी आमच्या ऑनलायन सिस्टमान घालून पळयले ते लायसन्स इनवॅलीड आसलेले. सो त्या कारणां खातीर आमी फुडें इन्वेस्टिगेट करून तेजो फॉलोअप घेवन ह्या युनिटा कडेन पावले. पूण जेन्ना युनिटान आयले आनी चवकशी करून ओनराक आपयले तेन्ना ताणें पयले कॉपरेट करूंक ना आमचे कडेन. ओपन करपाक तो खूब फाटीं फुडें जालो. पूण आमी जेन्ना पुलिसाक कळयलें आनी FIR दिवपाचें जेन्ना थारायलें तेन्ना त्या हितून ताणें एक बॅक डोर तेजो ओपन केलो आनी भितर वयतकूच अशें पळोवन आयलें की ही जी फॅक्टरी आसा, मशिनरी आसा आनी ह्या अशें कंक्लूड करूंक जाता की एक मे बी 2 वर्सां पयलीं ही चालू आसलेली जेन्ना आमचो लायसन्स वॅलीड आसलो. लायसन्स सोंपल्या उपरांत ताणें ही फॅक्टरी बंद दवरलेली आसा. फिल्ट्रेशन एसेंब्ली तेजी सगळी आसा, लॅबॉरेटरी आसा, पूण सगळें तेजें नॉन फंक्शनल आसा ह्या वेळार तरी अशें दिसता. पूण जायतो स्टॉक भरलेलो आसा. मे बी तो एक आरो हातून ताणें भरला, बट प्रॉपर प्रोसिजर जर 100% हितून फॉलो जाल्लो ना आनी लायसन्स इनवॅलीड आसल्या कारणान सद्याक आमी ह्या वेळार ही फॅक्टरी बंद केल्ली आसा. आमी जी लिगल हें आसा केस घालून ही आमी एका फुडें व्हरतले, कित्याक इट इज अ सिरियस ऑफेन्स की मिसलीड करून ऑथॉरिटीक सप्लाय करप हें अलावड ना. आनी जशें पॅकेज ड्रिंकींग वॉटर इज ऑल्सो व्हेरी हाय रिस्क कमोडिटी FSSAन आतां डिक्लेअर केल्ली आसा. पळयात वर्ष एकवाचे सगळे बॉटली आहात, स्टिकरी लायलेले सगळे आहात. हांव नासलो तेणी फाटल्या फाटल्यान कोणी कितें केलें तें म्हाका पॅक. फक्त तुम्ही 3 दीस नासले न्हू हांगासर? हय, बाकीचे दीस तुम्ही कंटिन्यू हांगासर असता. पेमेंट तुम्हीच घेतात? ना कंटिन्यूअस हांव हांगा आसना, हांव विकांतल्यान एक फावटी येता. विकतान एकदा येता. मागीर हांगासर कोण पळयता सगळें? पळयता मॅनेजर पळयता हांगासर? ओके, मागीर तुमकां काय खबर ना? आतां जो डिस्ट्रिब्युटर सांगता की पेमेंट तुमी घेता म्हणून न्हू? पेमेंट न्हू म्हणजे म्हजे कडेन हातीन पयशे कॅश येना न्हू, एकानी आनी अशेंच दितात. अच्छा, अच्छा, सरोरा ह्याचं नाव दुसरेंच आहा माझे. पंचायत आता एक सरोरा म्हणून कितली नांवां, कितल्या नांवांनी स्टिकरिंग जातात ह्या फॅक्टरीन? वर्षा एकवा आनी गोवे हे 2 नांवांनी जातात आनी दोगूय आसात. तुझी एक सरोरा म्हणून सलोरा हा आणि एक कसली तरी. असं म्हणून म्हटलं ना तू बाबा म्हाका कांयच खबर ना, तुमच्या फुड्यानच तुमचं नाव येता न्हू. मग तिची तारीख कोण अडचण? त्याचे पॅकिंग मॅनेजर आहा तेच्या कडेन आसा. मॅनेजर आसा? हय, तो येतो फाल्यां सकाळी तो येवपाचो आहा. हां, म्हणजे फॅक्टरी चालू आहा तुमची? हय चालू आहा? हय, सिलिंग बीन हांगासरूच जाता?